गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकरांचो विरोध कायम आसा। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम सुरूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात। कायदे करपीच अशें करपाक लागले जाल्यार सामान्य मनीस करतले कितें? पंचायतीन आमचो गळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो देखून चिंबलकारांनी युनिटी मॉला आड उपोषण सुरू केला। ह्या मॉलाक लागून सैमाचे लुकसाण जातले तशेंच जैव विविधताय नश्टय जातली देखून हे प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरलेली आसा। देव बांगणकाराक परतून एकदा घराणे घालून आयला आणि त्याचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आणि ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू। तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आणि सेक्रेटरी यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर त्याच्यानंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां हे कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आणि तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्ले आसा। सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण दोंगर उदक त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे कचरो म्हण सिवेज म्हण सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून जशें आतां इंदिरा नगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो हे मेळटले ते मेळटले म्हणून। बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी। आमी बरे कश्ट करपी लोक तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना जो कितें आमचो एटायर आसा आमचे जे हें आसा आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे कांय आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता सगळे राखता आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नष्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेले ना। सरकारान एक हे काडचो व्हाईट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून एसटी लोक नाका म्हणून कित्याक तुम्ही हांगासर आमकां उपकार पडना आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा सगळे चल्लेले आसा तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता आमी बळकायता अशेंच चल्ला करमळे पळय कितें चलता ते हे आमचे चिंबलचे जाले बोमा पळया हांगासर पळया मरिना प्रोजेक्ट पळया त्या पाळ्यान पळया त्या वटेच्यान सांग्यार पळया कोण टार्गेट जाता फक्त आमचे एसटी लोक एसटी आनी एसटी लोक हो अन्याय आसा। तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभला तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आणि आमकां चिंबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतो।
दुसरी गोष्ट तुम्ही आता पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले, कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो आयज. आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना. तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर, जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.